सविस्तर खबरा पयली आमचे कडेन आसा एक ब्रेकिंग न्यूज। मायकल लोबो कडेन अमित शान संपर्क केला आनी तो आपलो मनीस म्हणून सांगला। ही एक ब्रेकिंग न्यूज आसा, ही पळयात। मायकल लोबोक अमित शहान कॉन्टॅक्ट केला खंय आनी आपलोच मनीस म्हणून सांगला। ही तुमकां बातमी पळोवपाक मेळटा गोमंतक टीव्हीचेर। एक्सक्लुझिव्ह बातमी आसा, सामकी ताजी। ही ब्रेकिंग न्यूज तुम्ही पळयता गोमंतक टीव्हीचेर। मायकल लोबो कडेन अमित शहान आपूण कॉन्टॅक्ट केला आनी आपलो मनीस म्हणून सांगता तो। वेंचणुकेचो निकाल लागचे आदींच गोंयान राजकीय दावपेचांक नेट आयला। आमच्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण कळंगूटचो काँग्रेसीचो उमेदवार मायकल लोबो हाचे कडेन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान संपर्क केला। वेचून आयलो तरी तूं आमचोच मनीस अशें अमित शहा ताका सांगला। काँग्रेसीन बेगोबेग हालचाली करिना जाल्यार आपूण घडये भाजपाची वाट धरतलो अशे संकेत मायकल लोबोन दिल्यात। काँग्रेसीन आपल्याक महत्वाची मंत्रिमंडळा दिल्या जाल्यारूच आपूण काँग्रेसीन आसतलो अशें लोबो म्हणटा। लोबोच्या हे भुमिकेक लागून काँग्रेसी भितर अस्वस्थताय पातळ्ळ्या। ह्या विशीं उलोवपाक आमच्या वांगडा आसात गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक सर। ह्या विशीं आमकां तुमी खोलायेन सांगचे। एक गजाल सामकी स्पश्ट आसा की ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी काँग्रेसच्या आमदारां कडेन अपक्ष सदस्य आनी जे ल्हान पक्ष आसात तांचे कडेन संपर्क सादीत आसात ते पळयल्यार तांचो नेट आनी तांचो उत्साह सामको खूब फास्ट काँग्रेसीचे नदरेन आसा हें आमकां लक्षांत घेवचें पडटलें। लक्षांत घेयात BJP कशे तरी खंयच्याय परिस्थितीन गोंयांत सरकार स्थापन करूंक सोदता। ताजे खातीर फकत दिल्लीचेच तांचे फुडारी न्हय तर लोकल फुडारी आनी काँग्रेसींतल्यान हालींच भाजपान आयिल्ले फुडारी लेगीत तांचे खातीर प्रयत्न करतात। तांणी अपक्षां कडेन मोठ्या प्रमाणात संपर्क सादपाक सुरवात केला। जे अपक्ष उमेदवार आसात जे जिखून येवपाची शक्यता तांचे कडेन तांणी संपर्क सादला। ते भायर मायकल लोबो कडेन केंद्रीय मंत्री आनी गोंयचे स्थानीक फुडारी कॉन्टॅक्टान आसात। आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मायकल लोबो हांचे कडेन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हालींच संपर्क सादला आनी तांकां सांगलें तुमी आमचेच मनीस। आनी ह्या आमचेच मनीस जेन्ना ते सांगतात तेन्ना हाजो अर्थ असो की मायकल लोबो कडेन तांणी अजून पर्यंत खंयचेंच वायटपण घेवंक ना। मायकल लोबो वेंचणुकेच्या सामक्या तोंडार भाजपांतल्यान फुटले इतलेंच न्हय जाल्यार तांणी जे काही भाजपाचे उमेदवार संभाव्य उमेदवार आशिल्ले तांकां काँग्रेसी वटेन पळयले, तांकां तेंको दिलो आनी तांकां जिखून हाडपा खातीर ताणें खूब म्हत्वाचें अशें योगदान दिल्लें आसा। अशें मानतात की बार्देसान 5 ते 6 जाग्याचेर मायकल लोबोन तेंको दिल्ले काँग्रेसचे उमेदवार जिखून येवपाची शक्यताय आसा। अशे पार्श्वभुमीचेर जर अमित शाहान जर मायकल लोबो हांचे कडेन जर कॉन्टॅक्ट केला आसत जाल्यार कोणाक अजाप दिसचें न्हय। कारण मायकल लोबो हे एक फुडल्या आतां 10 मार्चाक तो रिजल्ट येतलो तातूंतले किंग मेकर ठरपाची शक्यताय आसा। आनी हो किंग मेकर जर भाजपा अर्दान जर आयलो जाल्यार काँग्रेसीक तो एक मोठो धक्को दिसतलो आनीक भाजपाक गोंयान सरकार स्थापन करपाक कसलीच आडमेळी उरची नात। अशें मानतात की भाजपा आनी काँग्रेस मदीं एक सामकी अशी तुल्यबळ अशी लढत ह्या वेंचणुकेन आसा आनी हालींच्या वर्सान जाली ना इतली सर्त ह्या वेंचणुकेन आमकां पळोवंक मेळटली। आनी ताचोच एक भाग म्हणून मायकल लोबो कडेन भाजपा अशे तरेन पळयता की तांणी जर तांकां कांय जर वांगडी उणें पडले जाल्यार मायकल लोबोचो ते तेंको घेवंक शकतात। म्हणजे हाजो अर्थ असो की काँग्रेस जरी सगळ्यांत चड व्हडलो पक्ष म्हणून सुद्दां जर ह्या वेंचणुकेन जिखून आयलो जाल्यार सुद्दां तांचे कांय वांगडी फुटून वतले काय कितें अशे तरेची एक राजकीय शक्यता गोंयांत निर्माण जाल्ली आसा। कारण भाजपा ज्या आक्रमक पद्दतीन आमचे जे कांय जिखून येवपी अशें दिसतात तांचे कडेन कॉन्टॅक्ट करीत आसात, उमेदवारा कडेन कॉन्टॅक्ट करीत आसात आनी ज्या पद्दतीन मायकल लोबो हांणी स्वता सांगलां की तांचे कडेन अमित शाह हांणी संपर्क सादिल्लो, ज्या पद्दतीन एग्रेसिवली भाजपा फुडारी मायकल लोबो आनी कांय अपक्षा कडेन कॉन्टॅक्ट करीत आसात ते पळयत जाल्यार अशें दिसता की भाजपा काँग्रेसी परस फुडें आसा आनी त्या तुलनेन काँग्रेसीचे प्रयत्न उणे पडटात। एक गजाल सामकी स्पश्ट आसा की जर बार्देसान 5 ते 6 जागे
मायकल लोबो हांणी जर जिखून हाडले जाल्यार मागीर काँग्रेसीकूय तांकां म्हत्वाची खातीं दिवची पडटलीं. जर काँग्रेसीची सरकार स्थापन जालें जाल्यार आनी ही म्हत्वाची खातीं खंयची आसतलीं. एक सामकें स्वाभावीक आसा की मायकल लोबो उपमुख्यमंत्री पद तर मागतलेच, पूण तांचे जर चड वांगडी जर जिखून आयले आनी तांकां जर काँग्रेसीन तेंको मेळ्ळो जाल्यार ते मुख्यमंत्री पदाचेरय दावो करूंक शकतात. हें आमी विचारान घेवचें पडटलें. आनी अशे तरेन जर वाटाघाटी सुरू जाल्यो, काँग्रेस जर तांच्यो ह्यो मागण्यो मान्य करूंक शकले नात जाल्यार घडये भाजपाची दारां तांकां उक्तीं आसतलीं आनी एका तेंपार भाजप तांकां म्हत्वाचें पद दिवपाक हनमनतालो तो पक्ष. तो आतां जर सत्तेर येवपाक जाय मायकल लोबोक सामकें म्हत्वाचें पद सुद्दां दिवंक शकता अशे तरेचे एक संकेत ह्या सगळ्या चर्चेंतल्यान आनी ज्या पद्दतीन दिल्लीचे फुडारी मायकल लोबो कडेन कॉन्टॅक्ट करतात त्या चर्चेंतल्यान तसो तरेचे एक सूर आमकां मेळूंक लागला. हाचेर काँग्रेसीचें कितें रिएक्शन आसा सर? न्ही, काँग्रेसीचें रिएक्शन कितें आसा म्हणून खबर ना, पूण ज्या पद्दतीन भाजप आक्रमक रितीन काँग्रेस वांगड्या कडेन संपर्क सादता तो पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे कितलेशे फुडारी हाल्ल्यात अशे तरेचे एक संकेत मेळटात. आनी काँग्रेसीक वेगान सामके आक्रमक रितीनच ह्या भाजपाच्या जे कितें तांची मोहीम चल्ल्या ताका विरोध करचो पडटलो. हे सगळे आपले जे पळय कितें हे सगळे पक्षी आहात उडून वचूंक शकतात. तांकां एकठांय हाडून एकठांय दवरपाची कला काँग्रेसीक साध्य करची पडटली. ते ह्या कामांत कितले यशस्वी जातात ते आमकां फुडल्या कांय दिसान कळपाचें आसा. देव बरें करूं सर. धन्यवाद. ही पळयली आमी आयज तुमकां दाखयली ही ब्रेकिंग न्यूज. वेंचणुकेचो निकाल लागचे आदींच गोंयांत राजकीय दावपेचाक नेट आयला. आमच्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण कळंगूटचो काँग्रेसीचो उमेदवार मायकल लोबो हाचे कडेन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान संपर्क केला. वेचून आयलो तरी तूं आमचोच मनीस अशें अमित शहान ताका सांगला. काँग्रेसीन बेगोबेग हालचाली करिना जाल्यार आपूण घडये भाजपाची वाट धरतलो अशे संकेत मायकल लोबोन दिल्यात. काँग्रेसीन आपल्याक म्हत्वाची मंत्रिमंडळां दिली जाल्यारूच आपूण काँग्रेसीन आसतलो अशें लोबो म्हणटा. लोबोच्या ह्या भुमिकेक लागून काँग्रेसी भितर अस्वस्थताय पातळ्ळ्या.